हालीसराक बिबट्यांचो वावर वाडला. मालपण 70 वाठारांत बिबटो भोंवतना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जालो. हाका लागून थळाव्यां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. फाटल्या दिसांनी बिबट्यान थंयच्या पाळीव कुत्र्यांचेर हल्लो केल्लो. रान खात्यान हाची दखल घेवन सांपळो रचून बिबट्याक धरचो अशी मागणी थळाव्या मनोहर जोशीन केला. आज फातोडी 3:30 वरांचेर मोठ्यान कुत्रे भुकपाचो आवाज येयलो. त्या बरोबर हांव घरकारीण आनी चलो भायर येवन पळयता जाल्यार कुत्रे वाघ तेवटेच्यान जेवटेन कुत्रे भुकता तेवटेच्यान बिबटो वाघ येताना दिसलो. म्हणजे आमी सीसीटीव्ही बसयल्ले आसा. सीसीटीव्हींतल्यानय आमी परत पळयले तो पूर्ण घराक त्यांनी फेरो घातलो आणि कुत्र्यांक खावपाची खटपट करतालो तो. पूण दैवसयोगान कुत्रे पिंजऱ्यांत आसले तेका लागून तांकां कुत्रे मेळोंक ना. कुत्रे नेटान भोकू लागतकच तो हांगाच्यान उडी मारून गांवांत पडलो. सरकारान वनमंत्र्याक म्हाजी नम्र विनंती आसा, मुख्यमंत्र्याकय म्हाजी विनंती आसा की गांवकऱ्यांक आमकां शेतकऱ्यांक हे जगणें कठीण जाल्लें आसा. वन्य प्राणी जगोवपाक जाय हें आमकां कळटा, पूण त्याचो मनशाक त्रास जावंक जायना ही जबाबदारी संबंधीत खात्यान घेवची आणि आमकां ह्या संकटांतल्यान मुक्त करचें.